राज्यात वाचन संस्कृतीक चालना दिवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी महत्वाची घोषणा केल्या। राज्यातल्या सगळ्या पंचायत आनी नगरपालिका क्षेत्रात वट्ट 168 लायब्ररी स्थापन करपाचो सरकाराचो विचार आसा। तशेंच हातूंतल्यो 20 लायब्ररी पयलीं सुरू केल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फोंड्या नगरपालिका क्षेत्रात नूतनीकरण केल्ल्या लायब्ररीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। अप्रॉक्सिमेटली गोंयांत खरें म्हणजे ही थोडीशी ल्हान लायब्ररी जाली। हांवें म्हज्या डायरेक्टर आयटीची आतांच सांगलां की तांचो रिडींग रूम सायडीक आहा पळय न्ही तोय तुमकां डेवलप करून मेळटलो। म्हणजे जाणटेल्यांक भायर बसपाची गरज ना, तांकां पूर्ण रिडींग रूम हो आमी फुडल्या म्हयन्या भितर फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर एक्सटेंशन ऑफ दीस रिडींग रूम चूक तुमचीच आशिल्ली, कारण तुमी आमकां ल्हान स्पेस दिलो। आतां उरलेलो विरेंद्राक आतां ती बरी जाल्या उपरांत दिसलें की आनीकूय डेवलप जावपाक जाय म्हणून ती विरेंद्राक आतांच सांगलां हांवें उरलेल्या रुमाचें रेजोल्युशन घे आनी डायरेक्टर आयटीची कडेन ती आमी टायम स्लॉट घेवन हांगासर येवन आपलो स्टडी करपा खातीर तांकां टायम स्लॉट दितले। तुमी जर टायम एक्सटेंशन मागत जाल्यार आमचें म्हणणें तर आसा 6 उपरांत सुद्दां लायब्ररी ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना। तांकां 8 पर्यंत 10 पर्यंत लायब्ररीन अभ्यास करपाक जाय। तांकां ही लायब्ररी ओपन करून तांकां स्टडी करपा खातीर रातचो 10 पर्यंत सुद्दां तांकां स्टडी करपा खातीर दिवचो, जेणे करून बुक्स वापरप आनी स्टडी करप अशा दोनूय कन्सेप्ट मे सुरू केल्या। पुराय गोंयांत अशा पद्दतीच्यो आमी ऑल टुगेदर कितल्यो 168 लायब्ररीज करपाच्यो आहा। 168 म्हणजे ऑन एन एवरेज एके पंचायतीक एक, एके म्युनिसिपालिटीक एक अश्यो लायब्ररीज करपाच्यो आहा। फक्त पंचायतीं कडल्यानूच अजून सहकार्य तितकें मेळना म्हणून कमी उरल्या। आतां पर्यंत आमी जवळपास 20 लायब्ररी कंप्लीट केल्यो। 168 लायब्ररीज आमकां कंप्लीट करपाक जाय। ताच्या खातीर म्हजें सरळ म्हणणें आहा की ग्रामपंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची। आपल्या भागात बऱ्या कॉमन प्लेसीचेर जी शाळा बंद पडलेली आसा जाल्यार ती शाळा दाखोवची। अदरवायज आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन त्या पंचायतीचो रेजोल्युशन घेवन आमच्या कडेन बेगिनात बेगीन दिवचो। 168 लायब्ररीज गोंयांत जर अश्यो जाल्यो जाल्यार विचार करात की कितलें वातावरण चेंज जातलें तें, कितले भुरग्यांक आमी पोशक शिकपा खातीर आनी वाचपा खातीर अशें एक वातावरण क्रिएट करतले।